Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. आमच्या एसटीच्या दोन तरुणांक अग्निकांडान त्यांची हत्या केली. ही कित्या खातीर जाल्ली तर आमी आमचे जे 12 जे डिमांड जे आसा एसटीचे जे अजून ह्या सरकारान पूर्ण करूंक ना तेच्या खातीर हें आंदोलन जाल्लें. आयज जाला अशें 25 मे हो खरो म्हटल्यार आमचे समस्त एसटी जे बांधव जे आसा गोंयचे त्यांच्या खातीर हो काळो दीस. परंतु आमचे गोंय सरकार आणि तेंचे कडेन संलग्न आसलेली आमचीच एक संघटना उटा नांवाची ह्या दोनूय आमच्या तरुणांच्या नांवाचे दर वर्सा एक उत्सव कसो मनयता, प्रेरणा दीस म्हणून साजरो करता आणि संकल्प दिन म्हणून दुसरो आनी एक कार्यक्रम जाता. तर आयज आमी आमच्या एसटी बांधवांक एक आव्हान करता की येता त्या 25 मे मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर आमी हो काळो दीस म्हणून मनयतले. सकाळ पासून आमचे जे प्रोमिनंट जे एसटीचे लिडर जे आसा ते उपोषण करतले आणि त्याच बरोबर दनपारच्या 3:30 उपरांत आमचो ज्यो 12 मागण्यो आसा तेचेर आमचे चिंतन आणि मंथन जातलें. उत्सव करनाका हो आमचो हे ना कितें तुमी उत्सव करात पूण ज्या दिसाक ते बलिदान जाले त्या दिसाक उत्सव करनाका. क्लॅरिफिकेशन मुखार करता. आमचे 2 जाण भुरग्यांची बलिदान जाल्ली ज्या स्टार्टिंगाक तो संकल्प दिन म्हणून स्टार्ट जालो. आता संकल्प म्हणल्यार तुमकां खबर आसा न्ही, संकल्प दिन म्हणल्यार आमच्या समाजाच्या बरें करपा खातीर कितें तरी आमकां संकल्प करप, नवीन करप आनी आमची 12 मागणी करून आज आमकां बाबा त्या दिसाक दुखवटो व्यक्त करता आसतना तुमची ज्यो 12 मागण्यो आसात त्यो आमी पूर्ण करतात, अमक्या दिसा भितर पूर्ण करतात किंवा आमी तुमचे खातीर इतली करतात हें सांगपाक जाय न्ही. तें इतलेंच. म्हणजे कोण जर समज मेलो जाल्यार त्या मरणाच्या जाग्यार तेणें इतले बरें काम केलें आनी ह्यो ज्यो तेगेल्यो उरलेल्यो मागण्यो आसात किंवा तेगेलें ज्यो कितें आसा ते आमी पूर्ण करतले, ते स्वप्न पूर्ण करता म्हणटा. आता आमच्या ह्या 2 तरुणांचें स्वप्न कितें आशिल्लें की आमच्या एसटी बांधवांक ज्यो 12 मागण्यो आसात किंवा आमचे जो अधिकार आसा तो मेळचो. पूण आज पर्यंत आमचो अधिकार मेळना न्ही. त्या बदला हे फंक्शन करतात आणि आमी तुमची इतली बरें केलें म्हणून सांगता, ग्लोरिफाय करता. हे बंद करचे, आमी ते म्हणटात बंद करचे. आमी त्यो हे कितें म्हणटात तूं आमकां त्या दिसाक संकल्प करात तें सांगात आमगेर हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा न्ही ते बाय 24 म्हणल्यार आमी करता म्हणून. म्हणजे तातूंतल्यान तागेले आत्म्याक शांती मेळटली. जे दिलीप आणि मंगेश पळय हे जाला पळय एनिवर्सरी केल्या जाता काळो दीस आमी तुमी कितें आसा दुसरे दिसाक खंयच्या दिसाक सेलिब्रेशन करात कोणाक एसटी बांधवांकच तुमी दियात त्या दिसाक ना. मेल्या नंतर त्याच दिसा मरे वचून आमी हेजे मेल्ल्याचे मीस घालता मरे तशेंच जाता न्ही तें. मागीर तेच्या मिसाच्या जाग्यार जर आमी ते दिसा उगडासाच्या दिसा जर आमी जर हे जर करपाक लागले बाबा कशें जातलें. सिंपल तुमचो क्वेश्चन सिंपल आहा, म्हाजें आन्सर तितलें सिंपल आहा. एक जे दिलीप वेळीप आणि मंगेश गांवकर हेंचे बलिदान जे गेलें ते 12 मागणी डिमांड करता आसतना गेलें. तेजे नंतर आख्खे समाजाचे लोक एकठांय जाले. ते पयलींचे सरकार ते उडयले आनी तेंची आशा आसली की आतांचे सरकार त्यो 12 मागणी पूर्ण करतले. सो सरकारान ते उत्सव मनोवचे पयलीं त्या 12 मागण्यांचेर लक्ष दिवचें इतलेंच आमचें रिक्वेस्ट. ही खरी श्रद्धांजली. हे खातीर एक निश्चव करपा खातीर एक निशेध करपा खातीर आमी सगळे गोंयचे आदिवासी जमातीचे बांधव जमपाचे आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या गोंयच्या म्हाज्या भावांक एसटी भावांक उलो मारता की ते दिसा व्हडा संख्येन तुमी मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर जमचे आनी हो कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी करचो आनी सरकाराचे दोळे उगडटले अशे भशेची परिस्थिती निर्माण करची.
सरकार म्हणल्यार आता सरकारान करपाक कोण जाय तू सांग सरकार म्हणल्यार बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार हय आता आमचे म्हणणे कितें इतलेंच म्हणणे की आमच्यो सगळ्यो ह्यो आसा त्यो घटनेन आसात आमकां अधिकार दिवपाचे आता EWS ही जी स्कीम आशिल्ली ती घटनेन नाशिल्ली परंतु त्यांनी घटनेक इंट्रोड्यूस केली आणि रोखडेच जायना बरोबर सगळे गोवा गव्हर्नमेंटान सुद्धा ती इंट्रोड्यूस केली वेल्यान ताका सुप्रीम कोर्टान सुद्धा ताका ग्रीन सिग्नल दिले आणि आमची ज्यो घटनेची ज्यो आमकां अधिकार आसा ते दिनात म्हणून आमकां कितें तरी करचें पडटलें की जंय आमी त्या वेळार जितलें मोठें आंदोलन केल्लें तशेंच आमकां हे दुसरे हे जे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जर समज 24 पर्यंत आमकां दिलें जाल्यार तें मोठ्या प्रमाणात उग्र आंदोलन जातलें आणि सो तुम्ही सरकार बीजेपीक वॉर्निंग दिता आमी वॉर्निंग कोणाक दिनात आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करतात की आमगेल्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो सौम्य दृश्टीन तुमी करच्यो जर समज तुमी आमकां आमचो अंत पळोवपाक सोदतात जाल्यार आमी तितले समर्थ आसा ते जेंकां रिजर्वेशन मेळ्ळें एसटी सोडून तांकां कसल्याच प्रकारचे आंदोलन न करता तांकां रिजर्वेशन मेळ्ळें ओबीसीचे जे रिजर्वेशन मेळ्ळें आंदोलन केलें ओबीसीन ना करूंक ना आतां इकॉनॉमिकली जे कितें बॅकवर्ड क्लास म्हणटा 10% जे हें केलां आतां कोणी आंदोलन केलें ना आणि तुम्ही जर मानता इतिहास जर मानता तुम्ही गोंयचो या आमी हांगासरले जे आसा गावडा कुणबी वेळी या ओरिजिनल सेटलर्स आमी हांगासरले पयले राजा म्हणून आयज आमी गोंयान आमकां जी कितें वागणूक दिता ती गुलामाची वागणूक दिता आमी ओरिजिनल सेटलर आसून सुद्दां हे जे सत्य आसा ते सगळ्यांनी तुम्ही कितें करपाक जाय हे अधोरेखित करपाक जाय Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.